सांगेर व्हाळशे भाटी वाठारांतलो पूल धोकादायक जाल्लो आसा। हो पूल 40 वर्सां आदीं बांदिल्लो आनी फाटलीं 2 वर्सां जालीं ह्या पुलाची रिटेनिंग वॉल कोसळ्ळ्या। देखून हो पूल थळावे लोक तशेंच वाहन चालकां खातीर धोकादायक जाल्लो आसा। ह्या सुवातेर अपघात लेगीत जावपाक शकता, देखून संबंदीत प्रशासनान ह्या पुलाची दुरुस्ती करची अशी मागणी ग्रामस्थांनी केल्या। पळया। आम्ही जे आसा ती व्हाळशा पूल म्हणटा तो आसा हो भाटी पंचायतीक येता, सांगे मतदारसंघात येतात आनी ह्या पुलाक नांव आसा की नायकिल्तो पूल म्हणून। आनी हो पूल जो आसा जवळ जवळ आज म्हाका दिसता की 80 सुमार बांदलेलो, 40-45 वर्सां जातलीं की 50 वर्सां म्हणल्यार जाता की ह्या पुलाची जी आसा ही हायट जी आसा ती सारकी कमी आसा आनी हेजें उदक जें आसा ही दर वर्साक कितें 4 पाटी 5 पाटी 6 पाटी ह्या पुला वयल्यान उदक वयता। पण आज पर्यंत ह्या PWचे इंजिनियर म्हूण आमदार म्हूण जाले कितलेशे गेले, ह्या पुलाचे लक्ष अजुनूय कोणाचें ना की ह्या पुलाची परिस्थिती आज अशी जाले कडेन आसा की कितलेशे लोक हांगा एक्सिडेंट जावन पडले, कितलेशे जाणां हातपाय मोडले। पूण आज ती परिस्थिती पळयली जायत ह्या पुला वयल्यान उदक वचोन की हांगा पळय ही जी हें आसलेली डिस्टन्स जे आसलें 2-3 किलोमिटर हांगच्यान डिस्टन्स आसलें तें कोसळोन सगळें न्हंय पडून गेले। आनी प्रत्येक जाण म्हाका दिसता की कांय तरी आमचे कितलेशे आमचे ट्युरिस्ट येतात की शेकड्यांनी गाडी ज्यो आसा हे वाटेन येतात आनी म्हाका दिसता ही एक सेफ्टी कांय नासलेल्यान उदक जेन्ना भरतलें कितल्योशे म्हाका दिसता मोटरसायकली या कांय सेफ्टी नासन ह्या उदकान पडटले आनी मागीर ते उडोवन वयतले आनी मागीर दिसता एक दोग जाण तरी केन्ना तरी ह्या पुला वयल्यान पडोन मरतले। आनी मरतरीच म्हाका दिसता की सरकाराक एक जाग घेतली आनी म्हाका ह्या पुलाचें केन्ना तरी बांदकाम जातलें अशें म्हाका दिसता। अजुनूय इंजिनियर मंत्री ह्या सगळे पळयता पूण कोणाक हें दिश्टी पडना कितें। पूण म्हाका दिसता की ताबडतोब सरकारान तेजे PWD खातें जें आसा तेजे जे कोण इंजिनियर आसा हांगा मिनिस्टर जो आसा आमचो तेजी सुभाष फळदेसाय मिनिस्टर आसा तेणी खात्याचो जो आमचो PWDचो इंजिनियर आसा हांगा पळयची परिस्थिती आनी हो जो हांगा जे बॅरिकेड जे आसा कितें हें बेगीन बेगीन घालचें आनी हे 2-3 मिटर जे आसा हें सगळें उडोवन गेले कडेन आसा हें बेगीन बेगीन तेणी करचें। कारण हें जर केलें ना जायत म्हाका दिसता कोणालो तरी जीव वयतलो, त्या बायलेक कोण घोव ना जातलो, भुरग्यांक बापूय नासलो, ही परिस्थिती हांगा घडपाची आसा आनी म्हाका दिसता हें घडपाक न जावचें अशी परिस्थिती करची आनी ताबडतोब बेगीन करची अशी आमची सगळी गांवची विनंती आसा।